गोवा 365 च्या कोंकणी खबरां चित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. स्मार्ट सिटीक आशिल्ले पणजेकारांचे चल्ल्यात हाल. महानगरपालिकेक मेळ्ळो घरचो आहेर. काल मेरेन सीसीपीच्या फोणांनी पडटाले हेरांचे ट्रक. आयज सीसीपीच्या ट्रकान घेतले घालून. म्हापशेच्या ग्रीन पार्क फ्लायओव्हरा सकयल्या जंक्शनाक लागून प्रवाशांचो गोंधळ. दिका दाखोवपी तक्ते दितात चुकीची माहिती. राम भरोसे चल्ला प्रवासी आनी पर्यटकांचो प्रवास. फाटल्या कांय दिसा सावन वाडत चल्ला गोंयचे तापमान. चडीत आनी उण्या तापमानान जातलो आनीक उणाव. कांय वाठारांनी दाट धुक्याक दिवचे पडटले तोंड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजेचे रस्ते कामा निमित्यान कितलेशेच म्हयने जाले बंद आसात. स्मार्ट सिटीचो प्रकल्प येवकार दिवपा सारको आसलो तरी जे मेरेन काम चल्लां ते पळोवन लोक बेजारल्यात. सांतिनेजाचो एक मुखेल लिंक रोड वर सारे बंदूच आसा. आयकयात त्या स्पॉटा वयल्यान आमचो रिपोर्टर विन्संट रोजारियोक. आता आसा आमी ते पेंजीम सांतिनेज नेक्स्ट टू द सुएज ट्रिटमेंटिंग प्लांट आहा पळय थिंगा. आनी हिंगा हो एक कलवट बांदता. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1 वर्स जायत येयलें. पूण ह्या कलवटाचें पळय काम इतलें स्लो आहा. आतां तुमकां दिसून पळोवपाक मेळटा थिंगा फकत कामदार थिंगा कांयच ना तें काम स्पिडी करपाक वा तें काम फास्ट करपाक. आतां हिंगा तुमी पळयता हिंगा एक काम चालू आहा पूण हिंगा एक तेजो वर्कर दिसपी पडना. आनी हेजेर हेच पद्दत लिस्टाचेर हिंगा तेणें ते लिस्ट मारलेलें आहा. त्या लिस्टा प्रमाणे पळय हिंगा टॉमस गॅरेजी कडेन हिंगा डेट आहा तेजी कंप्लिशन ऑफ द वर्क 31 मार्च 2023. आतां हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. आतां हिंगा मार्च्या आदी हें काम कंप्लीट जातलें काय आनी हे सायडीक हो रोड ओपन जातलो काय, कित्याक हो एक रोड इम्पॉर्टंट टू फायर फोर्स डिपार्टमेंट हो फायर फोर्स स्टेशना कडेन. आनी ते सायडीक हो सामको तुका मिरामार आनी कांपाला रस्त्याचो रोड. आनी आतां ऑलमोस्ट 1 year बस काम हिंगा चालू आहा. पूण हिंगा आतां तेज्या सायडीक बाय एक बिल्डिंगाचें बालून काम चालू आहा. पूण तें बिल्डींग ऑलमोस्ट हें बिल्डींग कंप्लीट जायत येयलें तेज्या फाटल्यान. पूण हे आतां येदें व्हडलें बिल्डींग कंप्लीट जायत येयलें तुमी पळयता तें. पूण हे आजून हो इलो हिंगा कालवट आहा तो आजून कंप्लीट जावंक ना. सो आतां हे आतां आमी पळोवचें पडटलें बिफोर मार्च हें काम कंप्लीट जातलें आनी हे सायडीक ट्रॅफीक स्टार्ट जातली काय म्हूण. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकर आणि निखिल जल्मी. स्मार्ट सिटीतले रस्ते बरेच स्मार्ट जाल्यात, अर्थात वेगळ्या अर्थान. 12 वरां जावंक ना परत एक फावट एक ट्रक पणजे शारांत खोडून दवरिल्ल्या फोंडांत पडलो. पूण हे खेपे फोंडकुलांत पडपी ट्रक सीसीपीचोच ट्रक आशिल्लो. पणजे कशा कशाय रस्ते खोडून दवरिल्ल्यान फोंडकुलांत पडपी हो 4थो ट्रक. पळयात सुभाशीश गोवेकराचो रिपोर्ट. We are here at Azad Maidan where a CCP truck that is employed by the municipality has collapsed in a road cave-in. This is the second incident in just one day and 4th overall. About a week ago, another truck had collapsed right here in the center of the junction where it was cleared out in the night itself. This is now the second incident that has occurred today. And as you can see, it is not a pit that has been dug up this time, but it has been the road that has collapsed entirely.
And in this now, last time as when Montserrat spoke, he said that he is not aware of what is happening, and he said that he will ask the contractors to be careful. But this time it is the road that has collapsed itself, and it is now brought to question as to who is responsible for such incidents, and whether the city authorities are aware that roads are caving in, and it is becoming a frequent occurrence now. It is not just a one-off case where it had happened once, but this is just the 4th incident in just 3 weeks. Now luckily the truck has not tipped over, a car was parked nearby, no pedestrians were hurt, a crane has been called in to push the truck out. It has been deloaded, it was filled with water, it has been deloaded into the garden now, and they will be taking this truck out. Now again, it brings to question the city authorities, Rohit Montserrat and the local MLA are saying that people are not troubled by the city works that have been happening. But as you can clearly see, traffic jams have ensued, trucks are collapsing into pits and road cave-ins, and again, there is no other clarity given by the authorities other than just bear with it. We are here at the accident site where a truck has fallen into a road cave-in, and this is the second incident that has occurred just today, 4th incident in the past 3 weeks. With us here is Mr. Utpal Parikar. He had contested the elections earlier, and he has been a voice for many locals here. Utpal sir, तुम्ही आता पळयतात की हांगा पणजे स्मार्ट सिटीन कितकेशे एक्सिडंट, कितकेशे इन्सिडंट, ट्रक केविन जाता, हेजेर कितें म्हणटा? म्हाका तितले तो पॉलिटिकल विशय करपाचो ना, पण क्वालिटी ऑफ मॉनिटर पासपोर्ट ड्रग आसा, आज दुसरो ड्रग आसा, इट्स अ गाय गॉट अ मेसेज सेइंग सांतिनेज पडला केविन इट्स नॉट जस्ट दैट तो खंयच्या कन्स्ट्रक्शन करता ते फाटल्यान वता, द रोड इज गेटिंग केव्ड, सो देर इज अ सेफ्टी हॅजार्ड. So my officials should take concern for this. You guys should ask questions to the smart city hospital collected loading joint. Why this is happening? Safety wise, what quality wise कितें audit चल्ला. Contractor should be taken to task. असेच पळय तांणी कंप्लीट केला, आतां हांगा कंप्लीट करता आनी within few weeks after completion the road is cleaning. I am worried what will happen in rainy season when there is lot of water which seeps into the soil. So if I see, it is just mud is spread down there. It's not even like that. So I don't know why this is getting destabilized. Other local MLA is saying that people have to bear with it. Even the urban development minister is saying people have to bear with it. But he's saying people are not complaining, only certain elements are raising the issue. I want to make No, but as local MLA first, I don't know. First of all. So local MLA नेऊन पोहोचे 5 ट्रक कित्याक पडटले. But I don't want to make that issue. I am asking the official and the engineer to do a proper quality है. Caving down truck भितर वचप. Now I am worried about the rainy season when there is a lot of water which will go inside the soil. And might say कितें unstable कित्याक जाला. So I am asking the engineering question. And so I am not worried about what local MLA talks. I am just worried about the safety. आणि अशें आजून तो पासो दुसरो आवडतो आणि प्रत्येक काही काम संपला ते अशें worried about I don't want the rainy हातून खंयच्यो कार with a family falls. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आम आदमी पार्टीची उमेदवार शेली ओबेरॉय हिणे दिल्ली एमसीडी वेंचणुकेत जिखल्या उपरांत कांय वरां उपरांत एमसीडी भायर बोवाळ जालो. आपाचे नगरसेवक भाजपाच्या नगरसेवका कडेन झगडटना दिसून आयले. मजगती शेलीन भाजपाची हारिल्ली उमेदवार रेखा गुप्ता आनी हेरां आड कारवाय करतली अशें उतर दिलां. जांचो ह्या वादांत हात आसा. पळयात. मोडून पडिल्ले मायक आनी इबाडिल्ली माची जी दिसता तो खंयचे बालवाडीतलो न्हय तर दिल्लीच्या एमसीडी कॉम्प्लेक्सातलो देखाव, जातूंत आप आनी भाजप नगरसेवकां मदीं कोफुसांव जाले.
शेली ओब्रॉय जी दिल्लीत आम आदमी पार्टीची पहिली नगराध्यक्ष म्हणून वेचून आयल्या तिने भाजपच्या काउन्सिलरांनी तिचेर हल्लो केल्याचो आरोप केला. मजगती वेचणुकेत हार पत्करिल्ल्या भाजपाची रेखा गुप्ता माईक आणि माचयेची मोडतोड करताना कॅमेऱ्यात दिश्टी पडली. भाजपाच्या नगरसेवकाकडे कोफुसाव करपी आपच्या काउन्सिलरांनी अर्धकुटे खाल्ले ऍपल लेगीत घरात उडयल्ले व्हिडिओत दिसले. 34 परस चढ मतांच्या अंतरान वेचणूक जिखिल्ली शैली ओब्रॉय हिने भाजपाच्या काउन्सिलराचेर फावो ती कारवाय जातली अशें सांगला. उण्यात उणी 13 फावट स्थगीत करची पडली महानगरपालिकेची बसका आता शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर जातली. गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आणि निखिल चलमी. म्हापशेच्या ग्रीन पार्क फ्लायओव्हरा सकयल आशिल्ल्या जंक्शनाक लागून प्रवाशांचो गोंदळ जाता. गोंदळ जावपा फाटले रजाव बोर्डाचेर चुकीची माहिती दिल्या. प्रवासी आणि पर्यटकांक तो तोच गोंधळात घालता. पळयात. तुम्ही पळयला आसतलें फाटल्यान घरापाडासून परवरी वयपी रस्तो आनी हांगासून एक्झॅक्ट म्हापसा वयपाक हो बोर्ड आहा. तो बोर्ड दाखयता म्हापसा 4 किलोमीटर आणि इन रियालिटी पळय हांगासून म्हापशा ग्रीन पार्का कडल्यान वता ग्रीन पार्काचो रस्तो थंयच्यान डायरेक्ट 8 किलोमीटर म्हापशा पावलो. 4 किलोमीटर म्हापशा खंय सकल परवरी 10 किलोमीटर दाखयता. हांगासून पणज्या 10 किलोमीटर परवरी 6 किलोमीटर. आता हे कन्फ्युजन सगळे. आता आमी म्हणटा एक डिजिटल युग आसा सगळे तर गुगल मॅप्साचेर चलता म्हणून. पूण गुगल मॅप्स केन्ना केन्ना धोका पासून दिता, केन्ना नेटवर्क डावन जाता, केन्ना ग्लिचीस जाता. तेन्ना दिका दाखोवपी टकट्याचेर लोक भरोसो दवरतात. पूण जेन्ना दिका दाखोवपी टकटो एक सांगता, गुगल पे एक सांगता, तेन्ना खंय तरी ट्रस्ट इश्यूज तयार जाता आनी ट्रस्ट इश्यूचे तयार जावन मागीर कन्फ्युजन आनी कन्फ्युजन अशा जाग्यार निर्माण जाता जे जंक्शन आसात जे अनप्लॅन्ड अनमेंटेन जंक्शन आहात. खंयच्यान एक्झीट थोडे रॉंग सायडीच्यान त्या वाटेन बसून आनी खंयच्या रॉंग सायडीच्यान गाडयो अश्यो फरोक कश्यो घुंवून वयतात. ह्या कन्फ्युजनाक लागून जाता आनी ते मागीर एक्सिडंट. हांगासर म्हणटा ते खंय तरी हे सायनबोर्ड एक जाग्यार घालून खंय तरी इंजिनियरांनी परत स्टडी करून परत सगळो तुमी सर्वे करून कॅल्क्युलेशन करून हांगा परत हे सायनबोर्ड रिप्लेस करपाची मागणी जावपाक लागल्या. गोंयकार भायरसून जे लोक येतात ते कंप्लीट कन्फ्यूज जाता. हो तुम्ही बोर्ड पळयता आसतलो म्हापसा हांगाच्यान 4 किलोमीटर ग्रीन पार्क जंक्शन आसून अशें बरयलेलें आसा. आतां हेतून कन्फ्यूज कशें जाता की टुरिस्ट जे येतात ते टुरिस्टांक जास्त पयशे दिवचे पडटा अशें मागीर ते भासतात. एक कन्फ्युजन अशें जाता की खरें म्हापशेच्यान हांगासून एक 1.5-2 किलोमीटर आसा. हांगा तेंच्यांनी 4 किलोमीटर बरयला. परत परवरी हांगाच्यान 6 किलोमीटर आसा. थंय बोल्ला 10 किलोमीटर. एक्चुली हाये जे डिस्टन्स जे बरयलेले आसा न्हू हे सरकाराचे जे इंजिनियर इन्चार्ज जे आसतात नॅशनल हायवेचे म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर सुपरवायझर जे असतात तेंच्यांनी हे बोर्ड येवन लावच्या पयलीं चेक करपाचें आसता. हांगा चेकिंग करिनासतना अफाट जो पयसो जो आसा हो सरकार हेजे कारणाच्यो हितून खर्च करता. तेन्ना हांव जे PWD खातें जें आसा PWD इंजिनियर जो आसा जो सुपरवायझर जो आसा आनी जे कोणाक बोर्डाचे हे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आसा तेंचे कडेन मागता हांव जे कॉन्ट्रॅक्ट दितात न्ही ते पयलीं तुमी बोर्ड चेक करात आनी जो सिनियर इंजिनियर जर आसा तेणी कन्सल्ट केल्या शिवाय तुमी बोर्ड खंयचेच लावंक फावना. एक चुकीचो संदेश वयता. हांगासून आमच्या अख्ख्या जगारसून पर्यटक येता हांगा. ते सपोज बॉम्बेसून जर कोण येयलो आतां कळंक हांव आतां परवरीचो बोर्ड बरयला आनी कोणाक कळना तो मनीस कितें करतलो 10 किलोमिटराचे पयशे दितलो. एक जर एका किलोमिटराचेर 25 रुपया जर आता 10 किलोमिटराक कितले पयशे जाले. एक्चुली हा 6 किलोमिटर. हेतून कशें येता आमी कोणाचें नांव पिड्ड्यार करिना. हे आमचे गोंयचे भाव हांगा टॅक्सीवाले बरे हितून काम करतात. बरे प्रत्येक डेस्टिनेशन व्हरून पावतात. पूण काही लोक जे कितें करतात हेचो गैरफायदो घेतात आनी आमचे टुरिस्ट समजतात कितें इतले किलोमिटर आसा म्हणून. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सारा शेख आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तिवरे माशेलच्या थळाव्यांनी आणि भाविकांनी शांतादुर्गा देवी आणि हेर देवतांच्या पुनर्प्रतिष्ठापना वर्सदिसाचो सुवाळो काल बुधवारा व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयलो. पळयात काय खीण.
गोयचे डॉन बॉस्को संस्थेक अंदू 75 वर्सां पुराय जातात. ते खोशेन संस्थेन पणजे फुटबॉल सर्त घडोवन हाडल्या. डॉन बॉस्को इन्स्टिट्यूशनाचो संघटन सचिव लुईस फेर्नांडीस ताची माहिती दिता. आयकयात. We are having this as Don Bosco in Goa completes 75 years of his existence in Goa itself. So we have to have a program, so this is what we start with. We've got 16 invited teams from all Goa, from the north and the south who would participate in this. This is a 5-a-side. And this morning we had a small inaugural. We had Mr. Marcus Margulam who kicked off this tournament today this morning, who's also a very renowned sports journalist, a sports editor of Times of India, and also Don Bosco past pupils. That's where we lift up our heads to Don Bosco. This tournament is going to be from a one-day tournament from morning to evening, and it is organized by the Don Bosco past pupils Murmuga unit with Don Bosco Oratory, Panja. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकर. फाटल्या कांय दिसां सावन तापमान वाडत चल्ला, देखून गरमी वाडल्या. चडीत आनी उण्या तापमानात आनीक उणाव जावपाक लागला. कांय वाठारांनी धुकें दिश्टी पडटले. फुडल्या 2 दिसात चडीत तापमानात उणाव जातलो. उण्या तापमानात कसलो व्हड बदल दिसचो ना. गोंयाच्या दर्यादेग वाठारांतल्या लोकां खातीर हवामान विभागाची कितें खाशेली शिटकावणी ना. मळबात कुपा दाटिल्ल्यान गरमी मातशी उणी जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.